इतली वर्सां हांव राजकारणांत आसलो, हांवें विचार केलो संन्यास घेवपाचो। पूण जे आमचे गांवचे पळय लोक आहा, भुरगे आहा, ते सगळे फाटल्यान आले। ते म्हणल्यार तूं आतां सद्या कांय विचार करूं नाका, कित्याक आमची पंचायत घर जावना। पंचायत घराची आमी ऑर्डर काडलेली, पंचायत घर बांदपाक सगळे केल्ले, फॅसिलिटी प्रोवायड करपा लोकांक। ते पंचायत घर आज थंयच उरले आहा। ते खंयचेय परिस्थिती मुखार व्हरपाचो आमच्या मेन मुद्दो आसतलो। एक विदीन 6 मंथ आमकां ते पंचायत घर एटलिस्ट 50% वयर सरले तुमी पळयतले, कित्याक आमी 3.5 कोटी ताका प्रोविजन दवरलेले आनी मोयनांनी तेन्ना आपूण 3 कोटी दिवंक सांगलेले, जेणे करून आमी वर्क ऑर्डर इश्यू केल्ली। सो आयज आमकां ते मेन प्रायोरिटी ती आसतली, आमच्या गांवांत हे पंचायत घर जाय। त्याचे नंतर आमकां गांवांत जी सिवरेज लायट येवपाक जाय ती एक आमी प्रपोज करतले आनी ते सगळे डिपेंड अपॉन MLA कितलो कोऑपरेट करता तेजेर। आयज आमचे जे थंयचो मेन मुद्दो आसा गांवचो, जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन येता हे येता तेजेरय मातसो आळ घालपाक जाय आमकां मुखार सरोन, आनी कम्युनिटीच्या बरोबर घेवन आमी हे मुखार काम चलयतले। आणि त्यांनी ॲक्च्युली गेल्या 5 वर्सां बरीच प्रगत केली, म्हणून ते रिफ्लेक्शन इवन हे फावटी असेंब्ली इलेक्शनाक जालें। आनी असेंब्ली इलेक्शनाक हे 4-5 वॉर्डान BJP सुद्दां भरपूर मतां मेळ्ळी। सो ते दाखयता की हे कॅन्डिडेट थंय बरें काम करता। स्ट्रेटेजी लोकांनी जिखले जाल्यार सेवा करपाची आनी कांय ना स्ट्रेटेजी। तुमकां लास्ट टायम म्हटलेलें, तुमकां कितें दिसता लास्ट टायम तुमी कशें कितें परफॉर्मन्स जालो आनी कामां लोकांची कशी कितें जालें? आमचो मुद्दोच तेच आहा की डेव्हलपमेंट आनी कांय ना। तुमी पळयलें आसा लास्ट 10 years दाबोलीम जंक्शनाची जी एरिया आहा पळय कशें डेव्हलप जाल्ली आहा। सो हे फाटी सपोज जनतेन सपोर्ट केलो जाल्यार आनी डेव्हलपमेंट करतले आमी। कितें प्रायोरिटी कितें काम आसा करपाचें? प्रायोरिटी एक्चुअली मेन मुद्दो जाल्लो आहा तो सिवरेज लायन। हे पंचायती इलेक्शना भितर सरपाची इंटेंशन इतलें आसा की पंचायती खाजी केल्ले आसा। जे पयलीं जे कोण आशिल्ले पळय न्हू तेणी खाजी करून सोडलेले आसा आनी तेजेर कोणाचोच कंट्रोल ना। आतां हांव एक्टिविस्ट करून भायल्यान सगळो बॉम्ब मारता, पूण तेजो फुडलो जो कारवाई कोण करपाक पळय ते कोण करपाक शकना। आनी ते जे पंचायत रिकॉर्डाचेर कितें हाडपा जाय पळय न्हू ते हाडिनात। म्हणजे आतां जे म्हागेले जे पळय इश्यू आहाय सगळे जनरल इश्यू जे गांवचे जे इम्पॉर्टंट गांवच्या हेतून रेज केल्ले आसा, आतां तेजेर जर आवाज उठयता जाल्यार पंचायतीक वचून उठोवचें पडटलो आनी ते ऑन रिकॉर्ड हाडचे पडटले। तेका तेच उद्देशान हांव आयज पंचायतीक भितर सरपा लागून आयज हितूंक भितर सरलेलो की इलेक्शना भितर सरून हे फॉर्म भरलेले आसा। आतां इश्यू अशें आसा मेन म्हणल्यार जे सांकवाळचे नांवाचेर आज सद्या संकट येयल्लें आसा। सांकवाळचें नांव जुवारीनगर जाल्लें आसा आनी हेजेर इलिगली जावन सुद्दां इतलीं वर्सां जालीं हे नांवाचेर आयज पंचायतींतल्यान तांकां एंटरटेनमेंट करून घेता। मेन मुद्दो आसतलो सांकवाळचें नांव सांकवाळेच उरपा जाय आनी हे तितून भितर सरूनच करपाक शकता। कित्याक हेजे पयलीं आमी ग्रामसभेक हे सगळे इश्यू घेवन पळयले, पूण हेजेर कोण दोळे उक्ते करना। आतां पंचायती वचून एटलीस्ट ते झगडोवपाक वचले बाबा हे अशें कित्याक इलिगल घडटा।